A48. संतोषाच्या ओळ उमाड्या सोम्या तुझ्या नावान जमल्या भावानी बहिणीचं एकवटा भक्तीन बलिदान भेटून घालया महिमा तुझा बाबा महिमा Israya Mahima Parakita Mahima Deva ची ते सवा हे पर्यंत ॲनेट आणि भास्कर केरळा दबाकर जाऊन हे मेज दिला तेरेजा रोड्रिगस आग्रार दबाकर जाऊन हे मेज दिला प्रत्येक सवा खातीर मागणी करूंक विचारला जोसेफ रोड्रिगस तशेंच देवादीन वॅलेंटिया ग्लॅनिस डिसोजा चौथम्या खातीर मेज दिला सिंथिया डिसोजा आनी कुटाम उर्वा हे 5व्या वर्साचो मरणाचो वार्षिक दिवस आज आसऱ्याच्या निवास्यांक सकाळची ब्रेकफास्ट देवातीन रिटा फर्नांडिसाच्या हिच्या 13व्या वर्साच्या उगडासाक दिला चार्ल्स फर्नांडीस आनी कुटाम बोंदेल तशेंच सांजेची कॉफी फळार देवातीन वॅलेंटिया ग्लॅनिस डिसोजाच्या 5व्या वर्साच्या उगडासाक दिल्या सिंथिया डिसोजा आनी कुटाम उर्वा ह्या दोनी दानींचो आमी उपकार बाबडटा ह्या तेसां बसत आनी आमच्या दानी बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्याचो वे आसो मोगाचे न्हू देवाचें उतर प्रगट करूंक फाल्यांक राखचें नाका आजच देवाचें उतर प्रगट जायचें आजच देवाचें उतर प्रगट करची गरज आसा हे चिंताप आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाच्या उतरांचो अर्थ आमी समजूंक प्रयत्न करया आनी सांगात आस तें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जोडूंक आनी तें पाळूंक आमकां सरस्वती देव आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया हें बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमचें पाताक आमी वळखून घेवया आमी सांगाता उसार म्हणया सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो हृदया उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत भगेल सदांच संपार मरीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत काकूत सोम्या काकूत काकूत इसा काकूत काकूत
गागlut कर सौम्या गागlut कर सौम्या गागlut कर प्रार्थुया. देवाचें उतर आजच परगट जावचे पासत आनी हाचे पासत वावर करतल्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. देवा आमच्या सोडवून दरा सगळ्या मनशांक स्वताची वळख मेळलेली आनी सोमेस्तांनी तारान जोडलेली तुका जाय. लुवणेक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतांत वावराडी धाड. अशें सगळ्या मनशांक शुभ वर्तमान प्रगट जावं आनी जिविताच्या उतरान एकवट आयलेली आनी तुज्या संस्काराच्या बळान घट जाल्ली तुजी परजा मोगाचे वाटेन चलोवन सडवण जोडूंक पावूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. होसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप. सर्वेस्पर अशें उलयता, इस्रायल भुरगो आसतना हांवें तसो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. पूण जितले चड हांवें तांकां उलो केली तितले चड ती म्हजे तावन पयस सरली. बाल देवाक तांणी याजन भेटयलो आनी मुर्तींक तांणी धूप अर्पिलो. हांवें एफ्रेमाक चलोवंक शिकयलें, हांवें तांकां म्हज्या हातांत घेतली. पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतलो म्हूण तांणी वळखूंक ना. हांवें तांकां मनशापणाच्या दर्यांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडली. भुरग्याक उखलून आपल्या फोल्याशी हाडटल्या भाशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें भागोवन तांकां जेवण वाडलें. म्हजें कालीस म्हजे भितर परतता, दयेन म्हजी अंतरमला लासता. हांव म्हजो राग काडचो ना, हांव एफ्रेमाचो परतून नाश करचो ना, कित्याक हांव देव न्ही मनीस. तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडून दी, तेन्ना सोडवण आमकां लाभतली. तुझ्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोवची, तेन्ना सोडवून आमकां मेळटली. देवा इस्रायेलाच्या गवळ्या, आयक आमकां. केरुबाच्या मदाक सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी तूं उठय, आमचे कुमकेक येवन आमकां जैत लाभय. श्लोक. तुझ्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोवन दी, तेन्ना सोडवून आमकां लाभतली. दळबराच्या देवा आमचेशी पाटये, सर्गेतांव फाटी परतून आमकां पळय. हे तुजे दाखवाली विशयान उगडास कर. श्लोक. तुझ्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोवन दी, तेन्ना सोडवून आमकां लाभतली. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे राज लागी पावला, पातकेची बदला आनी बरी खबर सतमाना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्पोर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. माथ्यावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
महिमा तुका सौम्या. वेताना सर्गींचे राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, दमसारांक दमडाया. फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुंक्याक तुमी दिया. भांगार रुपें वा तांबे लेगून तुमच्या पोतयेंत दवरिनाकात. पयनाक बुती जावं, बदलूंक दोगलो जावं, पांयांक वाणू जावं, हातांत दांडो जावं घेनाकात. कित्याक वावराड्याक आपली पोड फावो. खंयच्याय शहरांत वा हाडलेक तुमी रिकतास थंय खुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया आनी तेंचो भायर सर वासासर तांगेरच रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दिती जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सवें रावूं. पूण ते तुमकां स्वागत दिना जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येवं. कोणीय तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमची शिकवण आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतलें आनी शहरांतलें पांयांची धूळ पापून भायर सरा. सत सावन तुमकां सांगता, जडतेचे दिसा सोदोम आनी गोमोरांक मेळात ती काकूळट त्या शहराच्या लोकांक मेळची ना. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाकणे तुका क्रिस्ता. तुमी तुमच्या घरा खुशीन वेतात. चिंत्या, तुमी तुमच्या घरा खुशीक वेतात. वेताना तुमचें घर पेट्टा, उजो लागला. त्या घरा भितर भुरगीं आसात, प्रायवंत आसात, वडाय आसात. दार बीग घालां, भितरल्यान कीळ घाल्या. तुमी कितें करतात? आसूं दिया, फाल्यां येवन समा करया, फाल्यां सांगता म्हूण सांगतात की. ताच्या बदलाक व्हडल्यान बोबो घाल धांवून वचून बागलाक मारन, शेजारच्यांक कापोवन कितें म्हणी करन, आवाज करन. हो विशय गंभीर विशय आनी तुर्तसो विशय म्हूण लेखून तुमी मेटां काडटात. असलीच एक परिस्थिती आज आमच्या समाजांत उपजाल्या तें जेजू पळयता. असलीच एक परिस्थिती ह्या समाजांत आसा म्हणलें जेजू पळोवन सांगता, तुर्त करा. आजच देवाचें उतर प्रगट करूंक मुखार सरा. आजच गरज आसा, तुर्त परिस्थिती. आज एमर्जन्सी म्हणलें बरी आमकां देवाचें उतर प्रगट करूंक मुखार वचूंक देव जेजू आमकां आपयता. सर्गीचें राज लागीं पावलां म्हणून जेजून सांगलेलें तें आजुनूय तेंच म्हणलें आमी चिंतचें. आनी सर्गीचें राज लागीं पावलां. देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक हो एक आईन वेळ म्हणून आमी लेखचें भोव गरजेचें. मोगाचें आज मनशा जिविताक मोल ना जाला. मनशा जिवितांत जायते रितीचें घुसपट गोंदळ आसा. कुटुंबां तुटतीं आसात, काजारांय तुटतात. आनी हेर एक कडेन काम नासतना लोक तरणाटे आमचे भाव भयणी आसात. हेर एक कडेन बेकारपण आसा. आनी तितलें मात्र न्हय, कोणूच गत आदार नासलेले जायते लोक आमचे मदें आसात म्हणलें आमी समजतच. ही एक तुर्त परिस्थिती आजच हांवें देवाचें उतर प्रगट करूंक वचूंक जाय. सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांत 6व्या अध्यायान 2 वळीन अशें सांगता, होच तो ऐन काळ, होच तो सोडवणेचो दीस. तर मोगाचेनो
आज ही सुवार्ता पयलें म्हाकाच हांवें प्रगट करचें. म्हज्या जिवितांत तुर्त परिस्थिती आसा, म्हाका आजूच गरज आसा सोम्याची. आजूच म्हजें उणेंपण पयस करूंक जाय, फाताक हांवें सांडूंक जाय. पयलें सुवार्ता म्हाका प्रगट करचें आनी ही सुवार्ता म्हज्या बाबा भयण्याकी गरज आसा तें हांवें प्रगट करचें. हेरांच्या काळजांत आसचें बेबिरांत पयस करचें. हेरांचें तें आसचें दुस्मानकाय पयस करूंक, हगे द्वेश कुटुंबां तुटलेलीं समा करूंक आज देवाच्या उतराची आमकां गरज आसा. तर मोगाच्यान आज ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर जाले आमी. तुर्त परिस्थिती म्हज्या काळजांत उपजाल्या, तुर्त परिस्थिती म्हज्या भावार उपजाल्या. ही सकड निभायसूंक आनी परिहार करूंक देवाचें जेजूचें बळ आमी घेवया आनी सुवार्ता प्रगट करूंची मेटां आमी हातीन घेवया. C24. सर्वे स्पोरा स्वीकार तुला हे वेरसणारा आणि गोहानाया सर्वे स्पोरा स्वीकार तुला हे वेरसणारा सर्वे स्पोरा देवा सृष्टी रचणारा भेटता तुका उंडो वाचो मनशा वावरान केलो प्रेतो मेदिलो जातो आमकां जिवेलेचो काणिको हाडणाऱ्या सर्वे स्पोरा स्वीकार कर तुका हे वेरसणारा काणिको हाडणाऱ्या सर्वे स्पोरा स्वीकार कर तुका हे वेरसणारा. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता सारकें जमच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आगे पवित्रतेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेव. दयाळ बापा, तुज्या पुतान सगळ्यांचे सोडवणे खातीर आपणाकच बली करून भेटयलो. ताचे वरवीं तुजी बासावणी करी जावं बुद्दंतिता नसतं ते पर्यंत राष्ट्रा मदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक तुजे महिमेक एकच बलिदान तुजे मुखार पावूं. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. आमे करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचे मरान संभ्रमता, जिव्या बाबार्थान ताचे पुनर्जिवंतपण परगटता. तिरबरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक त्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Glory, glory, glory,
सर्वेस स्फुरते सदारी संसार बदला तुझ्या वैभवा होसाना उचलती होसाना उचलती सर्वेस पोरांची नावी एकालो सुवाई होसाना उचलती होसाना उचलती. बापा खरोच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्मीक कराराचें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bhavata so good. Sumya Jesu तुझे मरा आम्ही समर्पणा तुझे पुनर्जीवत पावून आम्ही भगता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोबो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सवतल्या मातसो मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टगतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार म्हूण पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंतू जुझे तिसपती भाग्यवंतू धर्मदूत भाग्यवंतू सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. सोम्यान शिकयल्या मागणे आम्ही सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज येव, तुझे खुशी सदां जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदव्यानी महिमा तुजी सुस्नाच्या सुस्ना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक आमी शांती मागया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले, आमची काकूळ. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले, आमची काकूळ. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले, पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फोना, पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. D21. Emoja calza, Jesus sorbondara. Emoja calza, hari vida kaizaka, Jesus sorbondara.
सोम्या मोजा मोगा तुजो हांव मोग करता म्हाका सगळोच दिता तुका गिरता शेता हांव तुका सेवला येता की तूं काळजान मोजा हे मोजा काळजा जेजू सोडून दारा हे मोजा काळजान आनी बिडा थंयसर कर जेजू सोडून दारा तूं सगळोच म्हजो आनी हांव सगळोच तुजो तुका हांव वतयता येतो मोजा देवा येतो मोजा जिवा राव मोजे सांगाता हे मोजा काळजा जेजू सोडून दारा हे मोजा काळजा आनी बिडा थंयसर कर जेजू सोडून दारा तो उपकार हांव बाबुडता तुका विसरचोना तुजे करीत जाता आतां आनी सदां सस्नाक तुजोच जाता हे मोजा काळजा जेजू सोडून दारा हे मोजा काळजा आनी बिडा थंयसर कर जेजू सोडून दारा हे मोजा काळजा जेजू सोडून दारा हे मोजा काळजा आनी बिडा थंयसर कर जेजू सोडून दारा सोम्या मोजा मोगा तुजो हांव मोग करता तुका सगळोच दिता तुका घेवका शेता हांव तुका सेवता येता की तूं काळजान मोजा हे मोजा काळजा जेजू सोडून दारा हे मोजा काळजा आनी बिडा थंयसर कर जेजू सोडून दारा प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या सोडवणेच्या संस्कारा वरवीं खरो भावार्थ संवसारान वाडत वसूं ह्या खातीर आमची दिसान दिसांची मागणी आनी वावर कश्ट आनी संतोश मोगान केल्लें समर्पण जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो
तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. मीस संपले. देवाचे ओडुका. सांजाला तुझी दर्या वेलेरी दोन्ही रुगासो सोमी देव तुका करुंका शेता बागी मुंशासो सोमिया वेता सोलोन तुझे संगी आयको आशेदा कर्मोजो पाटा सोमिया हावेता सोलोन तुझे संगी आयको आशेदा कर्मोजो पाटा. सकाळची विटवणी ए जेजूच्या दैवी काळजा दिसाची सहमुची मागणी काम आणि कष्ट आमच्या पथकाच्या परीक्षणा बसवून आणि अल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवे तुकास कळनासना बेटोवच्या समेस हृदय पसोवन भगवंत दांवकार मरयेच्या कथावीन काळजा मरिवार हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मग्नेच्या आपोस्तलाच्या हृदय पसोवन आणि पाप सैबान ह्या महिन्यात दाखवून दिल्या हृदय पसोवन येस हांव तुका भेटयता. तुझे पसोद ए जेजूच्या भोव पवित्र काळजा ए जेजूच्या देव काळजा तुझे राज्य आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यान आनी बऱ्या कन्यांक मेलची शिक्षा माफी सोडूंक हांव खुशी वता. सुम्या जेजू तुझ्या भोव दैवी काळजाच्या ससायेन राख आमच्या भोव भगवंत पाप सैबा जात ताका विस्वाण गठायाने बसवण. म्हज्या देवा म्हज्या सैबा हांव तुझ्या पांयान पडटा. हांव तुका अर्घा दिता अंतस्करणे नमस्कार करता और तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निश्क्रिस्तांव केलय म्हूण आसपर्याय सांबाळलय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिन्नां म्हजे सग म्हज्या दिसाचे कश्ट आनी कन्यो तुका समर्पिता. तुझ्या वांगडा म्हज्या पथकांच्या फरीकपणाक म्हज्या जेजू तुझ्या कुर्सांच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पन्या पसून मोक्षी म्हजी समेस पथकां म्हज्या पथकाची काकत कर. देवा पवित्र आत्म्या देसाईबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकांत हांवें फडना सांगच्या तुझे उपदेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळून म्हज्या पथकाची काकूत कर म्हाका पथक्याक बक्षी. भवडतेची विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवातें एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर्सत म्हणटा. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथका खातीर मेलो आनी जिवेंचे निमेल्यांची मुन्सिपी करूं येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सता कथोलिक सभा शिकयता ती सता हांव सत म्हणटा आनी उसळटा. कित्याक तूं सस्नीक सत आनी सनवाय आनी तुवें दिवटापी केलाय. तूं वटयनाय वा फटफण पडनाय. ह्या बवरतान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी वता. आमेन. बुरवशेची विधान सर्वेस्परा देवा तुझे कृपेन सर म्हज्या पथकाचे बक्षणे आनी जिणे उपरांत सस्मीक सूख जोडटलो म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर्वपदार विश्वासी दयाळू आनी काकूदार आनी तुवें ते बसयलाय. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी वता. आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्वस्तुपा चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या बेलाचो हांव मोग करता. कित्याक तूं बरो अपरिमीत आनी सर बरो आनी स्वर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी वता. आमेन.
दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजा सगळ्या म्हज्या पत्कांची हांव दूर धरता आनी ती काटाळटा कित्याक तांचे परवी तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फसयली पूण सर करून तुका बोबऱ्या आनी सर वस्तू त्रास मोग फसयल्या देवाक हांवें अभिमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करिना म्हूण आनी पत्काचे समय सुकयतलो म्हूण ती विचार करता आमेन. अमरी समेच्या बुडवान मरीक बरी कोबार हाडली आनी पवित्रात्म्यावर ती गर्भेत जाली. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सुदीन फळ जगुसीचे जेजू भगवंती देवाची माय हांव बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले समियाची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे दये जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सुदीन फळ जगुसीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माय हांव बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देव सुपूत मनीस जालो आनी आमच्या मध्ये येलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सुदीन फळ जगुसीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माय हांव बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती देवाचे माय आम्हा पुसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजांचे खातीर मागे सोनिया परत बरी कोबार दिल्या वरवी तुझ्या पुता क्रिस्तान मुक्षपण घेतलेले आमी सणाल्या तुझ्या कष्टा आनी कुसवरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आमी फावोशे तुझी कृपा आमच्या तस्करने बोध म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सम्या मरेफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या पडव्या वचनाज्ञा सर्गीच्या दयान म्हाका दिला तुजे तपेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सदे आमेन. मोकाट पुत्रा सोवे आमकां बरे आशिर्वाद देवांका बगेन करसाचे गुरुवेन देवान आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.